भुरग्यांनो, आमच्या जिवितांत देव गरजेचो कित्याक? हय, देव आमच्या जिविताक खाशेलो अर्थ दिता. आमी देवाचे गुण आमच्या जिवितांत आपणायल्यार आमचें तशेंच भोंवतणच्यांचें जिवीत आमी सुखी करतात. देखीक जर आमी आमचे चुकी आदारतल्यांक माफ केले जाल्यार झगडीं केस्तांवां जायनासतना आमचें आनी आमच्या इश्टा मित्रांचें जिवीत शांत जाता. तशेंच जसो देव आमचो मोग करता तसो आमी दुसऱ्याचो मोग केलो जाल्यार, गरजेवंतांक आदार दिलो जाल्यार संवसारांतलें दूख उणें जावन सगळी कडेन सूख आपलें राज्य करता. भुरग्यांनो, म्हाका एक सांगशात, देव खंय आसा? हय, देव आमच्या काळजांत आसा. मागीर लोक साबार पवित्र स्थळांचे भेटेक कित्याक वतात? हय, आमी पवित्र स्थळांक भेट दिल्यार, ह्या पवित्र स्थळांचें म्हत्व जाणून घेतल्यार आमचो भावार्थ वाडटा आनी अशे तरेन देवा आनी आमचे मदलो संबंद घट जाता. भुरग्यांनो, आयज आमी आमच्या 7वे यत्तेच्या पाठाच्या आदारान अशाच पवित्र स्थळांची भोवडी करून येवया. पाठाचें नांव गिरनार. पाठ क्रमांक 10. पालिताणा हें गुजरात राज्यांतलें एक नामनेचें शार. जैन लोक ह्या शाराक पवित्र तीर्थ सुवात मानतात. हांगा एका परस एक सोबीत अशी संगमवरी फातरांची 863 देवळां बांदिल्लीं आसात. गिरनार, शेत्रुंजय, समेत शिखर, अबू आनी तरंग हे हांगासरले 5 नांववाजते दोंगर. जैन लोक मोठे उमेदीन हे दोंगर चडटात. शेत्रुंजय दोंगरा उपरांत लागता तो गिरनार दोंगर. गिरनारच्या मुळासा मेरेन वचपाक बस वा घोड्या गाड्यांची तजवीज केल्ली आसा. फुडली दोंगरा भोंवडी पांयांनी वा माचुलांनी करची पडटा. दोंगराच्या मुळसाक वस्त्रपत महादेव आनी भवनाथ हांची देवळां आमकार सामकार आसात. 3666 फूट उंचायेचो गिरनार चडपाक सपणां बांदल्यान. पूण ही सपणां खुबूच उबार आनी अशीर आशिल्ल्यान ती चडटाना जीव गळ्या कडेन येता. जाणट्यां खातीर हांगा माचुलांची खाशेली तजवीज केल्ली आसा. माचुलाची भोंवडेदर माचुलांत बसपी मनशाच्या वजनाचेर थारायतात. अशी दर थारावपाक तागडेच्या एका दाल्यांत मनशाक बसयतात तर दुसऱ्या दाल्यांत ताच्या वजना इतलेच फातर घालतात. जितलो मनीस जड तितले दाल्यांतले फातर चड. जितले फातर चड तितले दुडू चड. मनशाची अशी फातरांनी केल्ली मोलावणी पळोवन हांसूंक आयले बगर रावना. गिरनारार पांयांनी भोंवपाक खुबूच मजा येता. पूण चडणेचो भार इतलो जड आसता की कोंड्याची दाटी मोटी बडी आदाराक घेवची पडटा. असल्यो कोंड्या बडयो थंय भाड्याक मेळटात. फांतोडेर सुरू केल्ली ही चडणी सोंपून सगळो दोंगर भोंवून येता म्हणसर दनपार जाता. गिरनाराचे तेंगशे वयल्यान पयस पयसुल्ले सोबीत देखाव दिश्टी पडटात. गिरनारार 21 तेमकां आसात. तातूंतलीं अंबा, गोरक्ष, दत्त आनी नेमिनाथ ही नामनेची तेमकां. दोंगराच्या तेमकाक हांगा टूक अशें म्हणटात. गिरनाराचे अर्दे चडणेर अंबादेवीचें तेमूक मेळटा. हांगा अंबादेवीचें विशाळ अशें सोबीत देवूळ बांदलां. दुसरें तेमूक गोरक्ष. सगळ्यांत उंचायेचें तेमूक तें हें. गोरक्षा उपरांत दत्त तेमूक लागता.
हांगा श्री दत्त महाराजान तप केल्ले अशी एक आयक्यू कथा आसा. तांच्यो पादुका थंय आसात. ह्या दोनूय तेमकां मदीं नेमिनाथ तेमूक लागता. जैन लोकांचें पवित्र थळ तें हें तेमूक चडपाक खूब आडखळींचें. धड सपनाय नात आनी धड रस्तोय ना. पूण नेमिनाथाचें देवूळ पळयले उपरांत हो शीण पयसावता. पयलीं हें देवूळ लांकडांनी बांदिल्लें आशिल्लें. तें मोडून आतां फातरांनी बांदलां. काळ्या तुकतुकीत फातराची नेमिनाथाची मूर्त खुबूच देखणी आसा. नेमिनाथ हो जैनाचो 22वो तीर्थंकार. श्रीकृष्ण आनी बलराम हांचो तो बापोल भाव लागता अशें जैन पुराण सांगता. हाचे वयल्यान जैन आनी हिंदू ह्या दोनूय धर्मांचें नातें आसूं यें अशें दिसता. सम्राट अशोकान दिल्लो अहिंसेचो मंत्र हांगा फातराचेर कोरांतला. अशे जायते शिलालेख हांगा आसात. गिरनारच्या लागींच सासणगीरच्या रानांत व्हडा संख्येन शिंव रावतात. आख्ख्या संवसारांत आफ्रिकेचें रान आनी सासणगीरचें रान ह्या दोनूच सुवातांनी शिंव मेकळेपणान भोंविल्ले दिसतात. रानाच्या राजाक रानान मेकळो भोंवता तो लागींच्यान पळोवन मन धादोस जाता. शिवांक लागींच्यान पळोवपाची संद लोकांक मेळची हे खातीर गुजरात सरकारान तशी खाशेली वेवस्था केल्ली आसा. रानाच्या मदल्या भागांत सरकारी बंगलो आसा. थंय विसो घेतले उपरांत शिंव पळोवंक भायर सरपाचें. गिरनाराची भोंवडी केल्ल्या भोंवडेकारांच्या काळजान गिरनार अशे तरेन आपलो उगडास दवरता. भुरग्यांनो, ह्या पाठाच्या बरोवप्याचे नदरेंतल्यान ह्या वेगवेगळ्या पवित्र थळांची भोंवडी करतना थंयची सैमीक सुंदरकाय आमी लुटली. अशेंच आमी लेगीत आमचे भोंवडे अणभव आमच्या बरोवपांतल्यान दुसऱ्या मेरेन पावोवपाचो हावेस आमच्या काळजान बाळगुया. देव बरें करूं.